आदित भाऊ आमी सध्या पळयता की फेसबुकार फकत तुमगेलें नांव घालता. कितें जाला एक्झॅक्ट इश्यू? सी प्रॉब्लेम कितें जाला जाणा, सध्या हांगा सोशल मिडियाचेर कितें जालें जाल्यार म्हाजेर ब्लेम येता, तसो जाला कळ्ळें. सो ते जे 2 पोस्ट पयलीं ताणें एक पोस्ट घातलो म्हाका टॅग करून की हांवें क्रिएट केलो म्हणून कळ्ळें, पूण तो हांवें काय केलो नासलो. ती पेजी हांव रन करना, तो पोस्टर हांवें क्रिएट केलो ना. मागीर तेजे नंतर ताणें आज परत एक घातलें कळ्ळें. सो आय डोंट नो वाय दे आर ब्लेमिंग मी फॉर दीस. सो आय हॅव नॉट डन दॅट पोस्टर अँड आय एम नॉट हँडलिंग दॅट पेज ऑल्सो. कळ्ळें तुमकां. दीस इज वॉट हॅज हॅपन ओवरऑल. सो तेजे वयल्यान मागीर तो बोळ जायत गेलो. मागीर म्हाका बाकी मिडिया हावजीसांनी कॉल केले. मागीर तांकां सांगलें हांवें वॉट हॅज एक्चुअली हॅपन अँड वाय दे आर फायटींग. हो इश्यू एक्चुअली थोडे दीस पयलीं स्टार्ट जालो. आय वॉज नॉट डुईंग एनीथींग फॉर ऑलमोस्ट 2-3 इयर्स नाव. कळ्ळें. तुम्ही पयला हांगा सगळे इश्यूज बी हांवें सगळे इंडिव्हिज्युअल बेसिसाचेर घेतले. खंय तर तुमचें अशें आयकूं येता की पार्टी तुमी शटडावन कितें करता म्हणून. तो कितें जालो जाणा, म्हाका आफ्टर दॅट 39A प्रोटेस्ट न्ही, म्हाका एक दीस कोणाक कोणी तरी कॉल केलो आनी तेणी सांगलें की पार्टी शटडावन करता म्हणून. कळ्ळें तुका. सो दे हॅड आस्क्ड मी फॉर द लिगल ओपिनियन ऑन ऑल दॅट. दीस इज वॉट एक्चुअली स्टोरी हाव इट स्टार्टेड. जेन्ना आमी डीक केलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की हेंगे कितें तरी आफ्टर दॅट 39A प्रोटेस्ट दॅट वेन विरेश वॉज नॉट देर. कळ्ळें. तो खंय नासलो. तो नासतना खंय तरी मिटींग घेतली आनी मिटींग घेवन खंय तरी पार्टी शटडावन करपाचें कितें प्लॅन केलें. वो आयलो, हेणी मागीर तेजी मिनिट्स ऑफ मिटींग मागले, हेका दिलें ना. तेजे वयल्यान तेंगे झगडी जायत गेले. आतां ह्या सगळ्या गजाली 2-3 म्हयने जाले आनी आफ्टर 2-3 मंथ्स समवन इज कॉलिंग मी, अरे ते तूं पयलीं आसलें न्ही रे, तुमकां सांग कळ्ळें, तुमी ते शटडावन करपाक वयता. मागीर दॅट इज हाव इट हॅपन. अशें आयकूं येता खंय तरी तुमचो जो आमदार आसा विरेश बोरकर खंय तरी काँग्रेसीक जॉयन जाता म्हणून अशें आयकूं येता. दॅट आन्सर यू हॅव टू टेक फ्रॉम हिम. आय कॅनॉट आन्सर ऑन हिज बिहाफ. पूण वॉट आर हिज प्लॅन्स रिगार्डींग द पार्टी दॅट हांव तेजे बिहाफाचेर कशें आन्सर करूं. आय हॅव कम हियर बिकॉज दे आर टार्गेटींग मी एट द मुवमेंट. कळ्ळें तुमकां. पूण जेन्ना जुलियस आल्मेदा हेका खंय तरी पार्टींतल्यान काडलो तेन्ना साकून हो प्रॉब्लम क्रिएट जाल्लो आसा. एक्झॅक्ट टायमलायन्स म्हाका खबर ना केन्ना जालें तें. बट इश्यू वॉट आय हर्ड इज ते पार्टी बंद करपाक तेणे ट्राय केलो तेन्नाच्यान जाता तें. पूण आजून आमी म्हणपाक शकता की तुमची पार्टी भितर ऑल इज नॉट वेल. दॅट दे हॅव टू आन्सर ना. हांव कॅन आय से. हांव तुका सांगता तेणे आतां पळय काल पेपराचेर दिलें तेणी की आमी ताका 2-3 वर्सां पयलीं काडलो म्हणून समथींग लायक दॅट वीच कालच्या पेपराचेर आयला. कळ्ळें. आनी आय हॅव नॉट बीन अटेंडिंग देअर मिटींग्स ऑल्सो. पूण खंय तरी तुमचेंच नांव येता. म्हाजें नांव आयलें दॅट इज बिकॉज दे इज बीन टार्गेटींग मी. तेका अरे तेका सांग, तेका गाळी मारपी कितले लोक आसा गोंयांत. कळ्ळें. आनी सो ऑनलायन गाळी मारपी कितले लोक आसा. सो यू कॅनॉट कम एंड ब्लेम मी की हांव एकलोच मनीस गाळी मारता म्हणून तुका. ओके. दीस इज वॉट इज हॅपनिंग. सो वॉट एवर पोस्ट ते 2 पोस्ट घालून त्यांनी सांगले की हांवें केलो म्हणून पळय, दॅट इज कम्प्लिटली रॉंग. आय हॅव नायदर डन दोज पोस्टर्स नॉट हें म्हणून. हांव ते सकाळीं पोस्टर पळयता मागीर लोक म्हाका सगळे फोन करता. कळ्ळें तुमकां. दीस इज वॉट इज बीन हॅपनिंग. सो ताका लागून म्हाका टार्गेट केला. आनी जस्ट बिकॉज आय वॉज तेन्ना स्टार्टींग फावंडेशना टायमार आसलेलें म्हणून कितें जालें की कोणाक तेणी भायर मारल्या पळय लोकांक, कोणा भायर मारलें, कोण सोडून गेले, कोण हें आसलेले, ते लोक म्हाका कॉन्टॅक्ट करपाक लागले. कळ्ळें न्ही. दीस इज द ओवरऑल स्टोरी बिहायंड दॅट.